ही जे लोक ते भाजीपाला करता शेत व्यवसाय करता त्याच्या उद्या काम करता सदा वर्षभर चालू असता अशा जाग्यार त्या ह्याच्या बरोबर रोहन खवट्याच्या बरोबर खाण्यात खात घालून तुमकां ते हाडयले पळय लोक पळय ते वोटान सारके बसान रावलेले वोटाचे कडार आनी जो आमदार आहा पळय अजून पासून तुका पळोवपाकूय येवंक ना तुका मेळपाकूय येवंक ना कितें म्हणटा म्हाका दिसता थोडे तरी स्टाफ म्हणपाक लागले आमदार ना म्हणत पुलीस म्हणटा आमदार आसा म्हणून सो म्हाका गणितूच कळना कित्याक सांग पुलीस अजून इतलो लागीं तेजें घर आहा अजून कन्वे परत येवंक ना तें मिनींग आहा की आमदार खंय ना खंय तो लुकल आहा तो ऑफिसान ना सो जर तांकां कितें जाता जबाबदार हो बीजेपी गव्हर्मेंट वो रुद्रप्पा वो रुद्र फर्नांडीस आसतलो आमी ठामपणे सांगता आनी आमी चिंतलेले पयलीं की आमी दनपारां पण रावतले आनी मागीर आमचो परत करतले म्हणून आतां आमी डिस्कस करतले कित्याक आडयल्ले आमकां आयज तेज्या वोटरांक तेणी आडयलेले आसा हे रुद्र फर्नांडीसर आपल्या वोटरांक ज्या वोटरांक ताका निवडून हाडला तेंच्यांनी आडयलेले आसा तांकां आडयलेले आसा सो लोकांक जर कितें जबाबदार कितें जालें बायलांक जर कितें जबाबदार रुजल्ट आसतलो बीजेपी गव्हर्मेंट आसतले सो आमी रावतले आमी कायदो अजून पण हातीन घेवंक ना सो गरज पडल्यार तेवूय करपाक आमी रेडी आहा आमी घरा तेज्या ऑफिसान तेज्या वयतले पूण अजय पळय कितें आहा भाशणां गेले तशें जावचें ना लोकांक दाखोवंक जाय की कशें आयज हे बारीक लोकांक रक्ताचे ट्रायबल लोकांक रस्त्यार हाडला हे आमदारान रस्त्यार हाडला म्हणून आमी रुद्रप्पा म्हणटा आमी रुद्रप्पा कित्याक म्हणटा हेणी बारीक समाजाच्या लोकांक हे रस्त्यार हाडला हेणी आमची आवय जिवनदायिनी तिका डिस्ट्रॉय करपाक हे केल्लें आसा हेणी काल जी आमची आवय एकटी रडला तेजो चेडो रडला सगळे रडला ताका लागून आमी ताका रुद्रप्पा म्हणटा सो हेणी आमकां ग्रांटेड घेवप न्हू आमी आंदोलन आनी तीव्र करतले आमी मॅसेज दिल्ली 4 तारीख की अशें जावपाचेंच आहा तरी पूण ते येवंक ना 14 दीस वयर भरता तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें बरे भाशेन डायलॉग करूंक जाय आसलें तेन्ना आमी कमी लोक आसले सो आतां हेका रिस्पॉन्सिबल रुद्र फर्नांडीस आहा हो बीजेपी गव्हर्मेंट आहा तर ह्या फुडें तुमचें मागीर हें एज्युकेशन आमी काल डिक्लेअर केला 13 तारीख पंचायत आनी 15 तारीख फायनल बॅटर लास्ट तेन्नाच आनी कांय ना आनी कांय ना डुवर डाय तेन्ना कित्याक तेन्ना असेंब्ली आहा सगळो लोकूय पळयतलो आख्खे पणजेन वयतले आमी अजून पण आमी रिस्ट्रिक्टेड टू आमचे चिमला गांवान आसले सो आमी ते डुवर डाय फायनल बेटेक हे महायुद्ध आमी जिखतलेच म्हणून वयतले ते 15 तारखेला कळटले त्या पर्यंत हो तुमचो आवाज आहा तो सरकाराक पावतलो सगळे लोक येयल्ले नॅशनल मिडिया सुद्दां पावल्या सगळ्यांक खबर आहा काल न्यूज पेपरार येयले आनी कितें करपाक जाय फाल्यां अधिवेशन आसा गव्हर्नरान हेची दखल दिवपाक जाय म्हणून आमी सिस्टमॅटिकली प्लॅन करून आयचो दीस ठरयलेलो की आमी आयज करुया म्हणून की फाल्यां दबाव पडपाक जाय सो फाल्यां तेगे इतले दिसतो कितें म्हणटालो नो कमेंट म्हणटालो आपण लोकांकडे आहा म्हणटलो तर फाल्यां तेची अग्निपरीक्षा आहा आयज तो लुकतलो म्हण फाल्यां 5 दीस असेंब्ली ना तो कसो लुकतलो आमचे कडेन ते सिंपल डिमांड आहा तेणी सांगचे तो लोकांच्या वांगडा आसा म्हणून आनी आसा जाल्यार तेणी ते मेरजेचे येयल्ले आसा आतां आमदाराक अजून आमी आपोवंक ना गरज पडली तेजी गरज पडटा जाल्यार आमी आपयतले जेन्ना तुमकां समज आमदार येता तेन्ना तांकां गमतले न्हू बाबा ही लॉस कोणाक जाता बरोबर ताका जाय ताका गरज पडला आमी ताका आपयतले लोकांकडे चर्चा करतले अजून आमी डिस्कस करूंक ना बट बाकीचे मेंबर्स आहा आमचे पार्टीचे मेंबर्स आसा बाकीचे विलेजर्स आहा ते हांगसर येयल्ले आहा मनोज परब भाई मनोज परब ना तेंच्या आयज इंटरनल थंयसर कितें तरी मिटींग आसा आमी तो पॉलिटिसायज चड इशू करूंक सोदना आमी आतां विलेजर्स मुवमेंट म्हणून गेल्ले आसा सो आयज तुमकां येवची ना नॉट पॉलिटिसायज पूण कितें आसता जेन्ना मनोबल वाडोवपाचें आसता तेन्ना कोण लिडर तर येता जाल्यार मनोबल वाडटा बरें तेन्ना आमची पार्टीची हेच बरोबर हेच कितें म्हणटा ते धोरणां तशी आहा की आमी गांवचे लिडर आहा ते गांवचो मुवमेंट लिडरांनी फुडें व्हरपाक जाय आमी आसा तुषार आसा अजून आसा रोहित आसा हे विलेजर म्हणून वयता आनी केन्ना तुमी पॉलिटिकल करूंक ना तो तुमी लोकल्स म्हणून आमी लोकल्स म्हणा हितून आरजी म्हण पॉलिटिकल पार्टी अशें कांयच ना आमी चिमोलकार म्हणून आसा रक्ताचे ट्रायबल म्हणून आहा नीज गोंयकार म्हणून आसा सामान्य गोंयकार म्हणून आसा शेतकरी म्हणून आसा आनी बहुजन समाजचे घटक म्हणून आसा शेव बरें सांगल्या रे कित्याक आपण जरा होता अजून फायनल जाऊ ना चलता म्हणून हांव तुका सांगता हांव आयज हांगासर उलयता असो ना तेन्ना गेल्या वेळार आमी मिशन पॉलिटिकल हेज्याक लागून आमी दिल्लीक गेल्ले तेन्ना
आमचे माननीय गृहमंत्री अमित शहा जे आसा त्याका एबार सभेन आमचो मुख्यमंत्री आसा स्पीकर आसा सगळे आसा मंत्रिमंडळ आसा दिल्ली त्याच्या दरबारान त्याका उठोन हांवें सांगलेलें गोविंद शिरोडकरान सांगलेलें आसा तुम्ही गेली इतकी वर्सां जाली आमचेर अन्याय करता म्हणून अन्याय करता तुम्ही आमच्या फुडार सत्तेर आयले पण आमचो वाटो तुम्ही आमकां दिना तुमचे बीजेपी गव्हर्नमेंट ह्या त्या दिसा सांगले ताका सांगले जस्टिस दिले की जस्टिस दिनाय म्हणून अमित शहा हांवें सांगला आणि तीच गोष्ट तुम्ही आसा न्ही आयज आमचेर